Hi, my name is Mark Miranda. I am local here in Moira. So you see this, all these plants which are like creating a menace here. So like they have traveled for kilometers. I guess I think some dam water has been released, and this all has traveled here. So it is creating a very big problem for the fishermen here in Moira. So like they can't put their nets. If they put their nets, the weed gets entangled and all that stuff. So like there are many communities which are dependent on fishing here in Moira. So like they can't. I request the concerned authorities just to look into this matter before it gets more out of hand. And yeah, that's it. आता आम्ही हांगा आता नेट घालतात सर आम्ही हांगासर आहा आनी माझी हार हांगा आमी एका जाळा घालतात आता अशी व्हडलेली व्हांवून येता आमकां जाळ घालूंक मेळना आमी जाळानसून ती भितर वयतात सारको आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो कित्याक ताका लागून मातशें हेजेर गव्हर्मेंट लक्ष घालपाचें हेजेर कित्याक ही व्हडली झाडां पळय कशी व्हांवन ती पळयता आसतली पळय कशी व्हांवन जाता ती आनी आमकां व्हडे सुद्दां हेजे आडे घातलेले आमकां मागीर जाळ घालून नेट घालूंक चान्स मेळना कित्याक ते आतां व्हड्याक तेंकता आनी तेजे सुद्दां जाळ भितर वयता भितर ताका लागून मातशें तुमी हेजेर लक्ष घाला आनी क्लीन करचें मातशें जातलें आमची रिवर आहा पळय सद्या आतां व्हडली झाडां येता व्हांवून हांगासर आनी आमी मेन म्हणजे आमी फिशरमॅन आतां कितें जालां आमकां धंदो करतलो तर आमचो धंदो सामको बंद पडलेलो आहा कित्याक आतां आमकां धंदो चालूच करूंक मेळना कित्याक ही झाडां येता आनी आमकां जाळ बिळ घालपाची सद्या 2 म्हयने जाल्यार कंप्लीट बंद आहा म्हणजे कितें जाता आमकां कळना कितें करपाचें पळय तें आमी मागता कितें मातशें गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर लक्ष घालपाचें आनी हे मातशें ते झाडां व्हांवन येता व्हडली ती काडपाची म्हणून ही व्हडली झाडां आहा सगळीं कितें हांगा भायल्या सायडीसून चड सगळीं येता सारकेच बेकार पडले ते आता चडूच येवंक लागली या 2 म्हयन्यात पयलीं तरी इतली थोडी थोडी येताली आतां खूब येता आनी ती झाडां अशी आहा कितें खबर आहा तिका ऑप्शन आनी ती काडल्या शिवाय तो ऑप्शनूच ना कित्याक ती झाडां वाडत आसता परत परत ती कितें कमी जावपाक हे जावचें ना समज आमी आतां काडिना झाडां ती जाल्यार आख्खो दर्या ब्लॉक करतली ती आनी फुडें मागीर परत प्रॉब्लम जातलो व्हडलो गव्हर्मेंटान मातशें तेजेर लक्ष घालपाचें काडपा लागून बेगिना कित्याक सद्या आमी बेकार हांगा काम धंदो आमचे कडेन काय ना आमचे हेजेर चलतालो मेन म्हणजे आमचो धंदो आतां डॅडी पासून धंदो करतालो समज हे धंदो आमी करता 50 इयर्स सुबेज जाले 1960 आमचो डॅडी बी करतालो ते आतां आमी फुडें करताले ते आतां हांवें स्टार्ट केल्लो परत धंदो म्हणल्यार आमी सद्या आमचे इन्वेस्ट केला आमचे सद्या पयशे आमी सारके लॉसान आहा फुल नाव तुजें म्हाजें नांव निखील चोडणकर मैडा पुलारसून आमकां सांगता पोल्युशन बोर्डान हाची परतून चवकशी करपाची कित्याक आमकां खबर ना खंयच्यान गोडे पोल्युशनान ही झाडां जावंक शकतात म्हण ताका लागून आमी उपकार मागता पोल्युशन बोर्डा कडेन ते हें कर म्हूण पळय म्हूण देव बरें करूं.